तुझे ऐकूंक आशेता सौम्या तुका घेवंक हांव लालेता वेदी सशीन येवन तुझ्या जेवणान भाग घेता सौम्या तुझे दही हांव एकवटा नामा सौम्या नामा तुका जेवणा तुझ्या दृढ कर म्हाका मुगे क्षमा भयणीनो देवाचो उपकार भावनो हे मिसेचें बलिदान आमी संभ्रमत आसतना आमकां मेळिल्ल्या 8 बागी खातीर देवाक आभार मानया देवाचो उपकार भावड्या दिनवासपणान पवित्र रचनावी मिसेचें बलिदान माय मोगान आमी आतां संभ्रमया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसू एक कुटुंब जावन ही देव स्तुती आज आमी संभ्रमून आसा मोगाच्यानो आनी अशें आसता जेजून आमकां दिले ते 8 बागी बी हॅपी एटिट्यूड्स म्हणटा आमी आमकां सदांच संतोषान आनी उल्हासान जियोंक ते पाव करतात ह्या 8 बागी जीवर त्या तरान आमी जिवान मांडून हाडूंक आमकां जेजू अशें आपणे दिता की आमी दुबळी ती बागी कश्टतली अपमान भोगतली अवमान भोगतली ती बागी कित्याक हे सर्गींचे राज जावन आसा जेजूचे ते राज ल्हाणांतल्या ल्हाणांक ताणें उक्तें केल्लें आनी आज आमी सर्वांक त्या राजांत व्हरतो भागीदारपण ताणें दिलां ह्या खातीर आमी ताका आभार मानता आसतना आमचे थंय असलें उणेपण प्रत्येक तरान तोडपणी ह्या 8 बागी बरी आमच्या जिवान आमी करून घेवनातल्या खातीर आमी पश्चाताप पावया आमची पातकां वळखून सांगता म्हणया हांव पातकी सर्वप्रदाता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायटात आनी बरें साणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून बगेन सदांच सावकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनंतिकारात म्हूण प्रार्थना मागता सर्वप्रदाता देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन सोमिया काकळूत को सोमिया काकळूत को क्रिस्ता काकळूत को क्रिस्ता काकळूत को सोमिया काकळूत को सोमिया काकळूत कर महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गी चाराया सर्वोद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखाणता सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा
देवाची शिणी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकळूत कर. तू बापाच्या उजव्या पोसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पोवी, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या उदाळ्याच्या आणि मोळाच्या बापां, तुवें दाखोवन दिल्ल्या त्या वाटेर आमी चलता आसतना आठ भागीदारी आमचे जिवाना परबायचे मोगाचे आणि संतोष भरीत करच्यांक दाखयली ती वाट आमी मुखार समकूं. आमच्या मुखल्यांतून चल आनी तुज्या मोगान सदांची आमकां पावक कर. आमी मागता आमच्या समेत पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे समेत पवित्र आत्म्याचेपणान येता आणि राजवर्स लायता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. तुमचे मोदे खालत्यांक आनी दुबळ्या धाकट्यांक मात्र हांव जियोंक सोडटलो. झेफानिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. देशांतल्या सगळ्या ल्हानवीक मनशांनो, देवाच्यो आज्ञा पाळटल्यानो सर्वेस्पराक सोदा, प्रामाणीकपण सोदा, ल्हानविकाय सोदा. सर्वेस्पराच्या क्रोधाच्या दिसा एखाद्या वेळा तुमकां आसरो मेळत. कित्याक हांव तुजे मोदे एक ल्हानवीक आनी खालती परजा दवरतलो आनी इस्रायेलांत उरल्यांत तीं सर्वेस्पराच्या नांवां थंय आसरो घेतली. वायट तीं करची नात, फोटी तीं मारची नात, कपटी जीब तांच्या तोंडांत आसची ना. कोणायची भिरांत नासता तीं चरवाक वेतली आनी विशेव घेतली. देवाचें उतर हें. देवाचो उडुपकार. आपूण दुर्बोळी म्हूण जाणा आसात ती बागी सर्गीचे रास्तांचे. आपूण दुर्बोळी म्हूण जाणा आसात ती बागी सर्गीचे रास्तांचे. सर्वेस्पर सदांच विश्वास पुरतो, अन्याय जाल्यांक न्याय नितीन जोड दिता तो. भुकेल्यांक तो ग्रास दिता, कायद्यांचे संकळी तो तुटोवन उडयता. आपूण दुर्बोळी म्हूण जाणा आसात ती बागी सर्गीचे रास्तांचे. सर्वेस्पर कुड्याचे दोळे उगडता, भुकेल्यांक नीट उबें करता. सर्वेस्पर परगाव्यांक राखता, अनाथांक आनी विधव्यांक तोच सांबाळता. आपूण दुर्बोळी म्हूण जाणा आसात ती बागी सर्गीचे रास्तांचे. सर्वेस्पर
नितीवंतांची आपुरबाय करता पूण खोट्यांचो आलोचन्य निर्फोळ करता सर्वेस्पर सदांकाळ राजवटकी चलयता येसियोना तुझो देव संततीच्या संतते तुझो राय जातलो आपूण दुर्बोळी म्हण सणा आसात ती बागी सर्गींचे रास्तांचे आपूण दुर्बोळी म्हण सणा आसात ती बागी सर्गींचे रास्तांचे दुसरें वाचप बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेली पयले चिटी वेलें वाचप भावां भयणीनो तुमी देवान आपयल्लीं मनशां तुमचीच गोत कसली ती पळयात मनशाचे नदरेन तुमचे मदें व्हड शिक्षणाची चडशीं नात पदवी आसलोली चड कांय नात आनी उंच कुलयेची चडशीं नात तरी जाणारांक लॉजेक घालूंक ज्या कोणाक संवसार पिशी म्हूण दवरता तांकांच देवान विंचून काडल्यात आनी शक्तिवंतांक लॉजेक घालूंक ज्या कोणाक संवसार असो म्हूण लेखता तांकांच देवान विंचून काडल्यात तशेंच ज्या कोणाक संवसार हलको लोक कसलेंच मोल नासलो लोक म्हूण दवरता तांकां मोल आसलेल्यांचो नाश करूंक देवान विंचल्यात हे परी कोणाच्यानूच देवा मुखार आपली व्हडवीक करूंक जायना ताच्याच देण्यान तुमी जेजू क्रिस्ताच्या जिवान जियेतात देवान अशें केलां की ताचे भायर आनीक आमकां जाणवायना ताच्याच एकवटान देव आमकां आपणाक मानवलोली आनी आपलेच पवित्रतायेन पवित्र करता आनी ताचेच वरवीं तो आमकां पूर्ण तारण दिता देखून पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा त्या प्रमाणे कोणूय आपली व्हडवीक गाजोवंक सोदतात जाल्यार सर्वेस्परान आपणा खातीर केलां त्या पासत ताची व्हडवीक तांणी गाजोवची देवाचें उतर हें देवाचो व्हड उद्गार हालेलुया गाव्या सौम्या खसिया ताच्या पवित्र नावाक मोगळीक उसार्या हालेलुया गाव्या सौम्या कसिया ताच्या पवित्र नावाक मोगळीक उसार्या संतोषान आनी उलास पाव कित्या सर्गींचे राजान येतेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा हालेलुया गाव्या सौम्या कसिया ताच्या पवित्र नावाक मोगळीक उसार्या हालेलुया गाव्या सौम्या कसिया ताच्या पवित्र नावाक मोगळीक उसार्या सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो तुमचे सोवे आसू सामात्या प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्थ महिमा तुका सौम्या लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार चडलो थंय तो बसोन आसता ताचे शिस्ताचे ससी आयले तवळ तांचे लागीं उलोवन ह्या परी तो शिकोवंक लागलो आपण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती कितली बागी सर्गीचें राज तांचें रुदान करता ती कितली बागी देव तांकां बुजयतलो सादेवळी कितली बागी पृथ्वी जातली तांचे दायज देवाची खुशी करूंक येतात आनी तान येतात ती कितली बागी ती दादोशी जातली
दया दाखयतात ती कितली बागी तांकां दया मेळटली. नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटाले. निती बसत दगदणी बघतात ती कितली बागी सर्गीचे राज तांचे. म्हजे बसत तुमकां अकमान सोसूंक दगदणी बगोवंक आनी स तरांची गडपां करून तुमचेर आड उलयता तें आयकोंक मेळत जाल्यार तुमी कितली बागी संतोश आनी उल्हास पावा. कित्याक सर्गारजांत येतेच प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मगच्या भाव भयणीनो, एक फावटी आपल्या बापायक पुतान एक भोव वापरपाचें नवेंच एक मोबायल हाडून दिलें. आनी तें नवें मोबायल पळयलेंच बापूय उद्गारलो म्हणा लागलो, हें ह्या म्हज्या उतरप्रायक म्हाका कित्याक हें म्हाका कांयच ऑपरेट करूंक कळना. हें म्हाका नाका म्हणल्या बरें ताच्या जिन्सार ताणें तें मोबायल पयस दवरलें. आनी उपरांत त्या मोबायलाचेर ताणें नदर घालता आसतना त्या मोबायलाचेर कितेंच ताका कळी जावना. आनी ह्या वेळार तसो पूत ताचे लागीं आयलो आनी पुताक हो म्हणा लागलो, म्हाका कित्याक हें मोबायल, म्हाका हेचें कांयच कळना. म्हाका परनेंत पुरो हें नव्यान विन्यास केलें ह्या दिसांचें. पूण पुतान बऱ्या तरान ताका सांगलें, डॅडी तें मोबायल नवें वय, मोगान तुका हाडलां, तुजो आज जल्मा दिवस, मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे तुका. आनी त्या मोबायलार कशें तें ऑपरेट करीत जाय ताचें कितें सिस्टम आसा तें सगळें हांवें एक ल्हानशें बुकलेट करून ताच्या फाटल्यान दवरलां. आनी तें तूं उक्तें करून पळयशी जाल्यार तुका सगळें कळीत जातलें खंयचें आनी कशें तें मोबायल वापर येता म्हणून. आनी परत तो म्हणा लागलो, तुका जल्मा दिसाचे उल्हास. आनी बापायन वचून पळयलें, पुतान सांगल्या बरींच वापरपाचें ल्हानशें बुकलेट तातूंत आसलें. आनी तातूंत 8 तरान तें मोबायल कशें उपयोग करीत जाय आनी ताचे पार्ट्स कितें आसात, खंयच्या तरान तें वापर येता म्हणून ताणें बऱ्या तरान इन्स्ट्रक्शन दिल्लें. आनी परत तेच्या आखरेक ताणें बरयलें, तुका बरें मागता तुज्या जल्मा दिसा. बापायन तें काण उक्तें केलें आनी मोबायल दवरलें. आनी त्या इन्स्ट्रक्शन मॅन्युअला प्रमाणे ताणें मोबायल उक्तें करून ऑपरेट करूंक पळयतना तें हर एक इन्स्ट्रक्शन हांगा मोबायल वापरूंक ताका आदार जालो. बापूय संतोसलो आनी पुताच्या वर्त्या मोनाक तकली बागोवन ताका आर्गां दिवंक लागलो. तसो उपकार ताणें बावडलो. मुगेच्या भावान आनी भयणीनो, आज आमकां पवित्र सभा 8 बागी दिता. हे 8 बागी बी हॅपी एटिट्यूड्स. आनी 8 बागी कोण जेजूच्या काळजाचे ते वर्ते बगना. जेजूच्या काळजांत रोमन आसले ते 8 बागी आज जेजू आमच्या मुखार दवरता. ताच्या मिसांवाच्या सुरवेर ताणें हे 8 बागी आमकां दिल्ले आसात. आनी पापा फ्रांसीस म्हणटा, 8 बागी Beatitudes are the heart of Jesus. आनी ते आमच्या जिवनाक आपुरबाय तरान मुखारसून वचोंक आमकां आदार दितात. आनी जुआंव पॉल दुसरो कितें म्हणटा पळया, ताजें वेरिताती स्प्लेंडर म्हणल्या वर्त्या त्या पत्रांत दोंगरा वयलो प्रसंग 8 बागी जेच्या काळजान पळोवंक मेळटा म्हूण तो सांगता. आनी अशें आसता आमकां पापा फ्रांसीस परत म्हणटा, 8 बागी जिणेच्या पैणार वाट दाखोवची जावन आसा. तर आमच्या जिवनाक कशें 8 बागी लागू जातात. पयले 4 बागी दुर्बळी रुदान करतात, सादी बोळी आनी देवाची खुशी करूंक भुकेतात आनी तानेतात. आमचो फळ तांकां ह्या संवसारांत अनुभव करूंक मेळटा. कित्याक जी कोण त्या प्रमाणे आपली कल्ती बोळी
आणि मोळाची जिणी जियेतात तांकां आपुरबाय तरान खरो संतोष मेळटा. उपरांतले 4 भागी दया दाखयतात, नितळ मन समाधान हाडून वावुरतात, नीती बसत दग्ध आणि बघतात. आमचो फळ आमी ह्या संवसारांत अनुभव करूंक पार्शली शकता, पूण संपूर्ण तो अनुभव जावचो सर्गाच्या दायजांत. तर मेल्या उपरांत आमकां जडतीच्या दिसा जेजू म्हणटालो, कितें तुवें म्हज्या ल्हाना भावांक आनी भयण्यांक केलां तेंच म्हाका तुमी केलां. आनी त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, 8 भागी आमकां संतोशान जियोंक एक आदार. ह्या संवसारांत आज जायतीं जाणां धांवतात फाटल्यान अधिकारी, ग्रेस्तगाय, व्हडपण, व्हडविकाय. पूण आमकां 8 भागी कितें म्हणटात, संतोशान जियेचे तरी ह्या संवसारी लौकीक वस्तू फाटल्यान गेल्यार जायना. आमी वचोंक जाय जेजूच्या फाटल्यान. जेजूचो खरो मोग करण ताणें केल्ल्या बरी ताचे जिवनांत आमी करच्याक, ताणें सोंसल्या बरी ते कश्ट आमी सोंसच्याक, ताणें जियेल्या बरी निती खातीर आमी आमचें जिवन जियोवच्याक, सतांत वर्त्या उजवाडाची भुरगीं जावच्याक आमकां आपणे जाता. तर 8 भागी आमकां रोड मॅप, आमकां इंडिकेटर्स आमचें जिवन मुखार सर व्हरूंक. कशें त्या बापायन आपल्या पुताच्या ल्हानशा मोबायल मॅन्युअला देखून ते मोबायल ऑपरेट करून तो शिकलो की त्या प्रमाणे 8 भागी आज आमच्या जिवनांत बरी जिणी संतोष भरीत उल्हास भरीत करच्याक आमकां रोड मॅप. आनी तो रोड मॅप आमी काडून गेल्या तर आमी सदांच सुखी आसतल्या, उल्हास भरीत आसतल्या, एकामेकाच्या मोगान जियेत आसतना खरो संतोष कसलो तो द परफेक्ट जॉय, द ट्रू जॉय आमी जियोंक शकतल्या. आनी सन फ्रांसीस आसीस आमकां म्हणटा, सगळें तुजें होगडोवन घेता आसतना, तुज्या भावांनी तुज्या भयण्यांनी तुका ना म्हण करता आसतना, आनी तुवें एकादो मोद्यान राती तुज्याच घरा वचून ठोके मारून हांव आयलां दार उगड म्हणटा आसतना, तुजे भाव या भयणीन तुका दार उगडनासतना, त्या वेळार सिरधरीचो पावस येता आसतना आनी त्या पावसान तूं भिजोन आसतना, ह्या वेळार तुका सगळीं नाकारता आसतना तूं संतोशान जियोंक शकलोय, व्हड उल्हासान देवाची गितां आनी गायनां करूंक शकलोय, तर तो जावन आसा खरो संतोष. That is true joy and the perfect joy. आणि असें आसता सोम्याच्या वर्त्या जिवितांत आमी वांटेली जावच्याक खरो संतोष भोगूंक तो जेजू आमकां आपयता. त्या संतोशांत आमी वांटेली जावया. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो, आमचो भावार्थ त्याच निजा देवातय आमी उसारुया. एकाच देवाक सतमंता सर पदेदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सुम्या जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा बरी बापा तावन तो जल्मला, देवा तावन देव, उजवाड तावन उजवाड, खरा देवा तावन उपजल्लो खरो देव. तो देवा तावन जल्मला, ताका रसूंक ना, बापाच्या सै बसो ताचेर सर वस्तू केल्यात आम्हा मनशां बसत आनी आमचे सोडून बसत. सर्गांत हांव तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यारी अवकार म्हजे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत. 5 पिलेत काल ताका खुस्सा मारलो, ताणें कश्ट मरण सोंसलें, ताका नेके पिलो आनी पवित्र पुस्तक प्रमाणे 3ऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवन जालो, सर्गांत चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. शिव्यांचे आनी मेल्यांचे मनसुबे करूंक वैभवान तो परतून येतालो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता ताव निप जाला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदतोरे स्थापिल्ले देवसभे सतमंता पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हण मानता आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणा आनी ससणाच्या जिविता विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, सर आमी एका काळजाची एका मनाची जावन जियोवच्याक आमकां आपणे आसा.
सर्गींच्या राजाचें सुख भोगोंक आपयल्यांत त्या बापाच्या वर्त्या नेमा प्रमाणे आमी जियेत आसतना आमच्या जिवनाकी संतोष बरी जावच्याक ताची कृपा आमी मागोन घेवया. पवित्र सभेंत विविध रितीर मुखेलपण घेवच्या पापा लियोक, गोळी बापांक, याजक आनी धर्मीक आनी लायकांक, तशेंच समाजान मुखेलपण घेवच्या सरकारी अधिकारींक आनी हेरांनी तांचो उद्दो तांची जबाबदारी लोकांच्या बरेपणा खातीर वापरूंक, विविध रितीन सलवणी दूख अनुभव करनासच्या भाव भयणींक, संवसारी संगतीचेर वंदोवन जिवीत होगडोन आसच्या अमाल मादक व्यसनाक वळख जाल्ल्यांक त्या बंदडतावन सुटका दिवच्याक, आमच्या दिसपरत्या जिवितांत आमकां मेळचे अवकाश एकामेकाच्या बरेपणा खातीर वापरन 8 बगेची जिणी जियोंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. रूपे ना सौम्या मुझे लागी, जीवन मुझे देणे तुझे अर्पिता के दुनिया संतोष उल्हास मोजा जिणे सो उंड्या सोवे बेटोन दिता, कष्टानी वाव मोजा कुडी सो वायना सोवे बेटोन दिता, मोला दिग्दिर्वे मांगा रूपे ना सौम्या मोझे लागी, मुझे देणे तुझे अर्पिता ये दुनिया अर्पिता ये दुनिया अर्पिता ये दुनिया. म्हज्या मोगेच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पद्धता द्या बापा मानतात असले जामणो मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्यानी अख्ख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर देव मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मोगळा बापा, आमी हांगा हाडल्या ती दारां तो मानून घे. आतां तरी आमचें काळीज आनी मन आमचें जिवीत तुका समर्पिता. तें तुका समासारकें जीवन खरेंच संतोष बरें जिवनांत आमकां भागीदार कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा देन वासोया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा, सर्पद आणि ससनाच्या देवा, सरकाळी आणि सतय आमी तुका दिन वासोवंक फावो. ओ कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्या सो. तुज्या भुरग्यांक वर्त्या संतोष बरी जिवन दिवच्यांक तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारांत धाडिलोय. ताणें आमकां वर्ती वार्ता केली आनी त्या 60 भागीदारी आमच्या जिवनान सदांच करो संतोष भोगो आमकां ताणें पावो केलें. त्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीन सदाळबार निरंतर गायतात तुजे मुखार. Puvir baraso सर्वेस्पर तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय.
उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय. बाबा करस्त पवित्री तून सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूडू आणि रगती आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आणि मुळें हो तुमी सुमेज घेयात आणि कयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि मुळें ही तुमी सुमेज घेयात आणि हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सश्णी कळचें रगत पातकांच्या बक्षान मेळच्या तुमचे बसत आणि सुमेस्त मनशां बसत तें वाडवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. But what does a good burger to you? Gesù nelo, Gesù ci wanzana, Gesù novia etolo. बापा जेच्या मरणासाने पुन्हा जीवनपणासामे भक्तीपणे उगडास करता आणि अच्छी बी तसो उंड आणि सोडोची काल्स तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेची कूडान रगत सतला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काड लियो आमच्या बगेर बापा सर आमच्या गळी बापा सगळे या सखी वर्गा बराबर थिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो बरोसो दरो मेल्यान त्या आमच्या बाबणीची काकूत केरी तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्यार समेस्तान तुज्या परजाळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर अमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. 8 बागेद्वारी आमकां दाखोवन दिल्या त्या वर्त्या उजवाडाच्या वाटेन सदांच चलोन संतोष बरी जिवांची येवंक सगळ्या तुज्या भुरग्यांक फावो कर. ओंकार मरे देवाची मागीर संगती बघेन ताणें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असेच्या सम फ्रांसीस सम पाद पियो सम आंतोनी सम क्लारा बरोबर सस्त्याच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. सुमी सदांच आपल्या भुरग्यां खातीर वावुरता आणि त्याच वर त्या वावुरांत ताचे बोवा करपाचें प्रार्थना आमकां ताणें शिकयलां ते भक्तीन सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताळण्यां पडों दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा दया करून जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गींचे भाग आणि आमच्या सर्वंदारा जेजू क्रिस्त जेणे बरोशान तेला आमकां
तुझ्या उदार काकुळीन सर पातकांले सुटे आणि सर आकादांले वाचय किती राजवडकी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुझ्या दम दितामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती आनी एकवटान सांबाळ तुजी आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सोवे आसो तुमचे सुवे आसो. माया मोगाचो संकेत जावन एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिडये संसाराचे पाप खातेले आमची काबूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप खातेले आमची काबूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप खातेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ओ मोगच्या बाबडीनो पळे आमचो सोमी जेजू खलत्या जिवितांत बापाक मेस्व सारखे जिणे जियलो 8 बागेदारी आमी सादी बोळी कालती जावच्या की आमकां आपण दिल्लो जेजू असो अजे जेवणाक आपलेले आमी सर सुभागी सोम्यान तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गवळ्या बोऱ्या इश्टा करया ये काळजान मोच्या सोम्या जेजू येण्याक स्वादी राखता हांव तुज्या. सर्गे मानान आमकां पोसच्या आमार जिवा कष्टा वावरात आमच्या विशेवा पूर्ण जीवन पण आमच्या धन्या देवा. सासनीक उदक सदांच लाभच्या आमच्या भावा. गवळ्या बोऱ्या इश्टा करया ये काळजान मोच्या सोम्या जेजू येण्याक स्वादी राखता हांव तुज्या. दुर्बळी थी कितली भागी सर्गीचे राज तांचे जातले म्हणटा आमचो सोमी. प्रार्थया सपददार आणि प्रितीच्या बापा ह्या वर्त्या जेवणान तुवें भागीदार केलाय कर संतोष आणि सरानातल्या त्या वर्त्या उल्हासान जियोंक आणि भागीदारपण सदां तुज्या वर्त्या जिवितान आमकां पाव केल्ल्याक तुका आमी आभार मानता. आमची जिणी तुज्या जिणी सारकी सुपळ जावं दी आणि तुका खरें साक्षी जावं सदां समका निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर पदवेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. खरी अपुरबायची बागी जिणी जियोंक 8 बागी म्हळे वर्तो
वाट जेजून आमकां दिल्या त्या वाटेर समकोंक वचन्यात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान थमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार हाय मुझे भोव मोगार खणगे म्हाका तुजे बाळ जाऊ माये उडास तुजो Santos moja Jesu Haunido damtas dole Kasle vi yetar pole Nidenti usko mozo Gozo gozo moktuzo मोगाळ पुत्रा सोविंग ओंकार मरिया आशिर्वादी आमकां जेच्या पवित्र काळजां भुरग्यां तुज्या दे तुजे आशिर्वाद भगवान कुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.